नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्र्यांनी इस्रो विज्ञानिकांची घेतली भेट. विक्रम लँडर देविल्ली सुवात वळखतले शिवशक्ती ह्या नांवान. G20 संस्कृती कार्यगट आणि संस्कृती मंत्र्यांच्या बसकेक प्रधानमंत्र्यांनी केले व्हर्च्युअली संबोधित. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या साधन सुविधां खातीर केंद्र फावो ती सगळी मजत करतलो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचो विश्वास. सरकारी येवजण्यो गोंयकारांच्या घरामेरेन पावोवपाक वावुरता. मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली ग्रामीण मित्र येवजण्या विशीं माहिती. आणि संवसारीक बॅडमिंटन चॅम्पियनशीप सर्तीच्या दादल्यांच्या एकोड्या गटाची सेमीफायनल आयज जाता. भारताचो HS प्रणय आणि थायलंडाचो कुनलाऊत विटिडरसान हांचे मदीं जाता खेळ. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस भोंवडे उपरांत थेट बंगळुरूत पावले. इस्रो सेंटरात वचून इस्रोचे अध्यक्ष S. सोमनाथ आणि इस्रोच्या हेर विज्ञानिकांची तांणी भेट घेतली. चंद्राचेर चंद्रयान 3च्या यशस्वी लँडिंगा खातीर तांकां परबी भेटयली. इस्रोचे अध्यक्ष S. सोमनाथ हांणी ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांक चंद्रयान 3च्या प्रक्रिये विशीं म्हायती दिली. तशेंच विक्रम लँडर आणि प्रज्ञान रोवराचें कार्य एका मॉडेला वरवीं दाखयलें. हे वेळार प्रधानमंत्र्यांनी विज्ञानिकांक परबी भेटयली. विज्ञानिकांच्या अथक वावराक तांणी सॅल्यूट केलो. विज्ञानिकांनी ज्या उंचायेचेर देशाक पावयला ते असामान्य आसा अशा उतरांनी प्रधानमंत्र्यांनी विज्ञानिकांची तोखणाय केली. बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी. सवेरे सवेरे आप सभी को और इतना और टाइम, लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं आपको नमन करूं. आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था. सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को. आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है. ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है. ज्या बिंदूचेर विक्रम लँडर देवला ताका आतां शिवशक्ती अशें वळखतले. जाल्यार ज्या बिंदूचेर चंद्रयान 2 देविल्ले ताका तिरंगा पॉयंट म्हूण वळखतले. 23 ऑगस्ट हो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दीस म्हूण मनयतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार जाहीर केले. जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को
अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ आणि प्रधानमंत्र्यांचे उपकार मानले आणि खोस उक्तायली। 2 लैंडिंग होने वाले स्थल पर उन्होंने तिरंगा नाम दिया उसको, और चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को उन्होंने शिव शक्ति नाम दिया। और उसने जो 2 नामों के महत्व के बारे में भी बताया हम सबको, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। और ये भी अनाउंस किया कि ये 2 जो तारीख है, 23 तारीख जो लैंडिंग हुआ था, उस तारीख को हमने ये नेशनल स्पेस डे जैसे बना के मनाएंगे। इसलिए जो होगा कि हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन भारत के लिए और हमारे युवा शास्त्रकारों और युवा पीढ़ियों के लिए क्यों ये इंस्पिरेशनल कार्य होगा, इसके बारे में भी उसने बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि इस्रोच्या बायला विज्ञानिकांची भेट घेतली। हे वेळार चंद्रयान 3 मोहिमेत व्हड वाटो आशिल्ल्या बायला विज्ञानिकांची तोखणाय करत तांणी परबी भेटयली। हे वेळार महिला विज्ञानिकांच्या तोंडार यशस्वीपणाची खोस दिश्टी पडली। हाँ, और ये दिखाता है कि कितना नारी शक्ति कितना अहमियत है। और शिव शक्ति, शिव मतलब नर एंड नारी दोनों एक साथ उन्होंने जो नाम दिया है, ये सही में बहुत 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 अभूतपूर्व है। नाम जो उन्होंने रखे एकदम बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है, किसी ने भी नहीं सोचा था। एंड तिरंगा वाज अमेजिंग। एक तो चंद्रयान 3 का तो हम देयर वर रूमर्स दैट रखेंगे चंद्रयान 3 पॉइंट का नाम, बट उन्होंने चंद्रयान 2 का भी नाम सोचा। दैट वाज सो थॉटफुल ऑफ हिम एंड वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू मोदी जी। वाराणसीत सुरू आशिल्ल्या G20च्या संस्कृती कार्यगट आणि संस्कृती मंत्र्यांच्या बसकेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्हिडिओ संदेशावरवीं संबोधन केले। वाराणसीक सांस्कृतिक राजधानी संबोधून बुद्ध हांणी आपलो पयलो संदेश हांगा दिलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। आमकां आमच्या संस्कृतायेचो अभिमान आसा आणि ह्या संस्कृतायेच्या संरक्षणा खातीर फावो ते यत्न चल्ल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। आर व्हेरी प्राउड ऑफ आवर इटर्नल and diverse culture. We also attach great value to our intangible cultural heritage. We have been working hard to preserve and revitalize our heritage sites. We have mapped our cultural assets and artists not just at the national level, but also at the level of all villages in India. We are also building several centers to celebrate our culture. Prime among them are the tribal museums in different parts of the country. These museums will showcase the vibrant culture of India's tribal communities.
संस्कृती आणि उदरगत हे भारताचे दायज आसा आणि संस्कृती देशाच्या आर्थीक उदरगती खातीर भोव गरजेची आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे वेळार उलयले. वाराणसीत सुरू आशिल्ल्या या G20 संस्कृती मंत्र्यांच्या बसकेत 28 देशांच्या संस्कृती मंत्र्यांनी वांटो घेतला. या बसकेच्या निमाणे संस्कृती मंत्र्यांचे घोषणापत्र संमत जातले. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या साधन सुविधां खातीर केंद्र सरकाराचो तेंको गोंय सरकारान मागला आनी तो मेळटलोच असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. केंद्रीय मंत्र्यांची नवी दिल्लीत भेट घेतल्या उपरांत ते काल पत्रकार परिशदेत उलयताले. आज खास करके हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मित्र अनुराग जी ठाकुर इनसे की और जो नेशनल गेम्स के लिए जो 25 अक्टूबर टू 9 नवंबर जो गोवा में हम आयोजन करने जा रहे हैं, उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर की तरफ से उनके जो डिपार्टमेंट की तरफ से उनका सपोर्ट हमने एश्योर किया और स्पोर्ट्स की प्रिपरेशंस के बारे में उनके साथ में डिस्कस किया. और खास करके जो इनॉग्रेशन के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को हमने इनवाइट किया 25, अदरवाइज 26 एज पर द डेट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांची भेट मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घेतली. दाबोळी विमानतळाचो बफर झोन 200 मिटरावेल्यान 50 मिटर करपाचे उतर संरक्षण मंत्र्यांनी दिला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे वांगडा मंत्री मोविन गुदिनो, मंत्री रोहन खंवटे आणि राज्यसभा वांगडी तशेंच भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे दिल्ली भेटेर गेल्ले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोंय वैजकी महाविद्यालय इस्पितळाच्या सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकाक भेट दिली. 1 सप्टेंबर सावन IVFC सुविधा सुरू करपाचे थारायल्ले तशेंच सुपर स्पेशालिटी बेगीनूच पुरायपणान कार्यान्वीत करपाचे यत्न चालू आसात. फुडल्या 6 ते 8 म्हयन्यां भितर हो सेटअप जाग्यार घालपाचो यत्न आसा अशें तांणी सांगलें. विजिट केले आम्ही डॉक्टराकडे आम्ही IVFची फॅसिलिटी आम्ही 1 सप्टेंबरच्यान चालू करपाचे आम्ही ठरयल्ले. रजिस्ट्रेशन कांय लोकांकडे इंटरॅक्शन करपाचो प्रयत्न आसतलो. त्याचबरोबर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल पूर्णपणे फंक्शनल करपाक आयज आमचे कडेन रिलायन्सान बी सांगलेलें आसा की तेंचे फावंडेशनच्या माध्यमांतल्यान आमचे कडेन ते इन्वेस्ट करतले. प्लस तीन कडेन चर्चा जाल्यार डॉ. तिवारी आमचे डॉक्टर पार्थिव अजीत डॉ. मधू डॉ. बांदेकर आणि आमची पुराय टीम हांगा आमकां जे कितें फेसिलिटी ना ते फेसिलिटी बेगीन पूर्णपणे आणि एलोकेशन ऑफ ड्युटीज ऑफ नर्स त्या फिल्डान तांकां योग्य तरेचे ट्रेनिंग दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आतां ऑन्कॉलॉजीक आमी थोडे धाडल्या आनी आमी एकदां तांकां खंयचे तरी सेटअपान घातले तांकां ट्रान्सफर आमी करचे ना. तांकां थंयच तांकां शिकून वयतले जाल्यार नाजाल्यार ते उपयोग जावचे ना आमकां फुडाऱ्याक. आनी ह्याच तरेन आमकां करूंक जाय म्हणून हांव मुद्दम आयिल्लो पळोवपाक. खूब दीस जाले हांव येवंक ना पूण हे सेटअप जे आहा हे बेगीन आमकां डायग्नोस्टीक पासून सगळ्यो गोष्टी ह्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलान फुडले 6 महिने काय 8 महिन्याचे भितर प्रत्येक गोष्ट जाग्यार दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कित्याक गोंयचे पेशंटाक त्रास जावंक उपयोग ना म्हणून ही आमची चर्चा चलिल्ली आसा. सरकारी येवजण्यो गोंयकारांच्या घरा मेरेन पावोवपाक सरकार वावुरता. 219 सेवा गोंयकारां मेरेन पावयल्यात अशें IT मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. फेसबुक लायव्ह कार्यावळींतल्यान तांणी ग्रामीण मित्र येवजण्या विशीं म्हायती दिली. सरकारी सेवा दरेक गावात पावोवपाक ग्रामीण मित्र करतात तांच्या वावराची मंत्री खंवटे हांणी तोखणाय केली. We have presence of ग्रामीण मित्र एव्हरीवेअर आणि हे जवळ हे VLEs नाल्यार ग्रामीण मित्र जे आसा तांणी जी सुरवात केल्या ती तुमकां सांगपाक म्हाका उमेद जाता की ही 7 दीस सर्व्हिस आसतली. सकाळी 8 ते सांजचे 8 आणि हो जशें म्हज्या पयलींच्या व्यक्त्यांनी म्हणला फक्त 14475 ही हेल्पलायनार समज तुम्ही फोन करून 14471 ही हेल्पलायन समज तुम्ही फोन करून सांगली जाल्यार थंयच्यान तुमकां सगळे हेल्पलायनीच्यातल्यान ग्रामीण मित्र डेप्यूट जाता आणि फुडली सेवा व्हरपाक बरी पडटा. ग्रामीण मित्रांक हेल्प करपाक मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी अनाउन्स केले
की तुमकां थंय कोलेटरल टर्म लोन एडीसी कडल्यान व्हेरी नॉमिनल रेटीर 2 लाखाचो मेळटलो आणि जे परफॉर्मिंग ग्रामीण मित्र आसा तांकां जवळ जवळ इन्सेंटिव्ह अमक्यो सर्विसीस केल्यो की 5,000 रुपया मेळटल्यो इन एडिशन टू द इन्कम दॅट दे जनरेट इज ऑलरेडी बीन टोल्ड. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव. इधर चला मैं उधर चला, हाय किधर चला? मैं तो शो में चला. अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ. द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की. इट्स पार्टी टाइम, लेट्स गो. अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो. बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर. The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. राज्य सरकारान कलंगूट खातीर नव्या भलायकी केंद्राक मंजुरी दिल्या आनी भलायकी मंत्री ह्या मुद्द्याची फाटपुरवण करतात अशें कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी सांगलें. ह्या भलायकी केंद्राक लागून कांदोळी भलायकी केंद्रावयलो ताण उणो जातलो अशें तांणी पत्रकार परिशदेंत उलयतना सांगलें. हे वेळार पर्राचे सरपंच चंदू हरमलकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. Parra Citizens Association along with Village Panchayat of Parra and MLA of Kalangut Constituency Office is organizing a free medical camp for the villagers of Parra. आता जेन्ना आमी विलेजेस ऑफ पार्रा म्हणटा थिंगा सायडीक वेल्ला कणका आसा, हे सायडीन आरपारा नागवा आहा, हे आमी फेज वायज करतले म्हणजे एवरी मंथ. ह्या मंथान आमचे पार्रा स्टार्ट जाता and then we will do for Vella Kanka, then we will do for Nagwa Arpara. Now this medical camp specially of giving free blood tests for of 59 types. 59 tests आम्ही फ्री करतले. या आता तुम्ही ब्लड बँकान असोत म्हणजे पॅथॉलॉजी लॅबान असोत जाल्यार हेचो खर्च अराउंड 1,800 रुपया जाता. They give you the receipt of 1,800 you have to pay. So we are doing this free of test. पर्रा ग्रामपंचायत आनी कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी फाल्यां मोफत मेगा वैजकी शिबीर आयोजीत केलां. पर्रा गांवांतल्या लोकां खातीर हे शिबीर आसतलें. ह्या शिबिरांत 59 तरेच्यो चांचण्यो जातल्यो. पर्राचे सरपंच चंदू हरमलकार हांणी ही म्हायती दिली. गोय फुटबॉल लीग 2023-2024 ऑफिशियल लॉन्च आयज जालें. गोय फुटबॉल संघटनेच्या इतिहासांतलो हो आयज मेरेनचो सगळ्यांत व्हडलो लीग. 13 पंगड हे सर्तींत वांटेकार जातले आनी तांच्या मजगती 156 मॅची जातल्यो. सुमार 8 ते 9 म्हयने हो लीग चलतलो. गोय फुटबॉल संघटनेचे अध्यक्ष डॉक्टर कायतान फर्नांडीस हांणी ही म्हायती दिली. हे वेळार उपाध्यक्ष एंटनी पेंगो, जोनाथन फर्नांडीस आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. There will be 14 teams in next competition. There were 3 teams taken to direct entry this season, out of which 2 clubs, Pax of Nagwa SC and Giro FC, will take part in this league for this season. Salgado Corporation Private Limited will find a team next year edition. A record of 156 matches will be played in this season of GPL, which spread over 8 to 9 months. This will be one of the longest state league in country.
All the 156 matches will be streamed live at FanCode. We will expand JUPL to more venues across Goa. संवसारीक बॅडमिंटन चॅम्पियनशीप सर्तीत आयज भारताचो HS प्रणय दादल्यांच्या एकोड्या गटात सेमी फायनलीत खेळटा. प्रणय आयज थायलंडाचो कुनलाऊत विटिडरसान हाचे आड खेळटा. काल जाल्ल्या क्वॉर्टर फायनलीच्या खेळात प्रणयान डेन्मार्कच्या विक्टर एक्सेल्सन हाचेर हार घाल्ली. ह्या जैता वांगडाच प्रणयान भारता खातीर एका पदकाची खात्री केल्या. संवसारीक बॅडमिंटन चॅम्पियनशीप सर्तींतले एकूणच हे भारताचे 14वें पदक आसा. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.2°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22.9°C इतलें नोंद जालां. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्र्यांनी इस्रो विज्ञानिकांची घेतली भेट. विक्रम लँडर देंविल्ली सुवात वळखतले शिवशक्ती ह्या नांवान. G20 संस्कृती कार्यगट आणि संस्कृती मंत्र्यांचे बसकेक प्रधानमंत्र्यांनी केले व्हर्च्युअली संबोधित. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या साधन सुविधां खातीर केंद्र फावो ती सगळी मजत करतलो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचो विस्वास. सरकारी येवजण्यो गोंयकारांच्या घरामेरेन पावोवपाक वावुरता. मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली ग्रामीण मित्र येवजण्या विशीं माहिती. आणि संवसारीक बॅडमिंटन चॅम्पियनशीप सर्तीच्या दादल्यांच्या एकोड्या गटाची सेमी फायनल आयज जाता. भारताचो HS प्रणय आणि थायलंडाचो कुनलाऊत विटिडरसान हांचे मदीं जाता खेळ. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.